गितांतलें गीत ह्या पुस्तका वेलें वाचप. हो कॉल अशी सांगता: म्हज्या काळजाच्या मोग्याक रात्री म्हज्या पलंगार हांवें सोडलो. हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळूंक ना. त्या पासत हांव उठ्ठोलीं आनी शारांतल्यान भोवूंक वेतोलीं. रस्त्यांचेर आनी चौकांचेर म्हज्या काळजाच्या मोग्याक हांव सोदतोलीं. हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळूंक ना. शाराचे राखणदार शारांत बोवाडे मारतना म्हाका मेळ्ळे. म्हज्या काळजाच्या मोग्याक तुमी पळयला. तांकां सोदून मातशें फुडें वच जाल्यार म्हज्या काळजाचो मोगी म्हाका मेळ्ळो. देवाचे उठोणे, देवाचे वूड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो: देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. म्हणया, देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. सुकी भूंय उदकाक रावता, तेच पोरी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका ओतरेकता, पवित्र जाग्यार तुज्या. मोगाच्या देवा म्हज्या, दी म्हाका तुजें दर्शन. काळीज म्हजें आशेता. जबाब: देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक भोगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखता म्हज्या देवा. म्हजें ओंठ तुजी तोखणाय करतलें म्हणून तरी दिसान दीस तुका दिनवासता, हात जोडून तुज्या नांवाक. जबाब: देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. पोटभर जिवलोले पोरी म्हजो आत्मो दादुशी. म्हजे ओंठ मुरगडटले, तुजें किर्तन गायतलें. आड पडलो जाल्यार बाजेर तुजोच वाड करीत आसा. तुजी उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजें काळीज तुजेरूच दरला दिसता. जबाब: देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. तूं जालोय सर्वेस्परा, म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाकाट्यांचे सावळेंत खुशालकायेन मुरगडटा. हो पळय म्हजो आत्मो तुकाच तो चिटकून रावता. उजवा हात तुजो उबार, तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. जबाब: देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. उद्गार: Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. मारिया, सांग आमकां खबर वाटेर कितें पळयलें. पुनर्जिवन जाल्ले जेजूचो देखलो फोंड भोगलो परसूळ. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. जुआंव पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सातोळ्याच्या पयल्या दिसा मागदला मारिया भोव सकाळीं आजून काळोख आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली. तिणें सोमादी वेली फातर काडलोली देखली. मारिया सोमादी लागीं रडत रावली आनी रडटना वडो घालून सोमादींत पळय जाल्यार धवी आंगुली न्हेसलोलीं दोग देवदूत तिणें देखले. जंय जेजूची कूड दवरलोली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांया वाटेन. हांणी तिका म्हणलें: बाय,
तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट ओडली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो. पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका ओळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तोमाली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हणलें, मारये. तिणें वळोन ताका म्हणलें, राबोनी, म्हणजे गुरुजी. जेजू तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावं नाका. हांव आजून बापा सोरशीं चडूंक ना. पूण म्हज्या भाव भयणीशी वच आनी ताका अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून वेतां. मारिया मागदलीन गेली आनी आपणे सोम्याक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें सिसांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ, जेन्ना मनशाच्या जिवितांत बरेपण भितर सरता तेन्ना मनीस त्या बरेपणाचें कारण आनी ज्या मनशा उद्देशी बरेपण फावो जाला ते काळजांत बाळगून दवरता. खऱ्या काळजान जाचो आमी मोग करता ताचो आमी नीज पाटलाव करूंक पावता. असलेंच कितें मारिया मागदलिना सोवे आमी नियाळून येता. जेजूचें बरेपण वळखून घेवन जिविताचे बदलणे उद्देशी बरेपण शिंपडावपी ती जाता. आयज पवित्र सभा सांत मारिया मागदलेन हिची परब समारंभता. मारिया मागदलीन जेजूक भेटल्या उपरांत आपलें पातकी जिवीत बदलता आनी जेजूचो पाटलाव करता. सायबीण माय सांगाता जेजूच्या खुर्सा मुळी ती रावलोली. जेजूच्या निकी पिण्या वेळार ती थंय उबी आसलोली. जेजूचो फोंड खाली आसलो तो तिणें पयलो देखलो आनी पुनर्जीवन जेजू पयलो तिका भेटलो. जेजून तिका आपल्या पुनर्जिवंतपणाची खबर शिसांक दिवंक पाठयली. बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? असो विचार जेजू मारिया मागदलेनाक करता. ह्या फुडें आनीक आपणा खातीर रडचें न्हय, आपणाक आनीक सोडचो न्हय, पूण आपणाक दुसऱ्यांक दिवचो म्हूण जेजू तिका आपल्या शिसां कोडीत करूंक धाडटा. तिच्या हातांत मिसांव दिता. असलेंच एकामेकाक आनी आमच्या सांडलोल्यांक सोडूंक आनी दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान रडूंक आमकांय जेजून दिलें मिसांव भक्तीपणान फुडें व्हरूंक वावरुया.